सुरवातेक गीत घेऊया A14 पेज नंबर 7. A14 पेज नंबर 7. हे मोच्या उगडासा कोरा ही जेसूची आज्ञा मानू भावार्थ्यानो फुडे सोरा मिसपेटूंक मोनितोळ करू यादीक सेवक भितर सोता येवकार दिवया गायन करू Isabete kachir saya Langor pat kachi duduru Emocha unasa kora I Jesuci atyamanu Bavartyano pude sora Mispetung monitor kuru Yadik sevuk भितर sorta Yeukar diuya rayon kurun Nisabetek kachir saya Langor pat kachir turun सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं. आयज ह्या पास्काच्या आतवळ्यांतल्या ब्रेस्तारा दीस आमी देवाक केरीत भाशेन दिनवासुया आनी सगळीं आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयची ही मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या मारिया बेनेदिता गोम्स हिच्या ओतम्या पासत आमी भेटयता. सगळीं जे कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात, काजाराचो दीस मनयतात, तांचेय पासत मागुया. आनी जी परिस्थिती आमची आसा कोविड-19 हाका लागून ही आख्खी परिस्थिती देवाच्या हातान घालुया. आमचे वाटेर शिरकोन उरलेले तारवटी भाव आसात तांचेय पासत मागुया. आनी ह्या सगळ्यां पासत मागून ही मिसाची भेट आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू जो आमकां पुनर्जीवन जावन दिसती पडला तो शांती दिता. ही शांती आमी एकामेकाक दिवंक केरीत भाशेन एकामेकाच्यो चुकी बोगसूंक आनी एकामेकाक चुकींतले भायर सरूंक आदार दिवंक गरज. जे भाशेन जेजूच्या आपोस्लांनी जांकां ते शिकयताले तांकां ही संदी दिली आनी एकामेकाच्यो चुकी बोगसून वो चुकीचें बोगसणें मागून सगळीं आमी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक दिवताक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीधार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया. सूर पदवीधार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा सोमेस्तांच्या बापा, देसा देसाच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलाय. पवित्र स्नानाचे जोरीन नव्यान जल्मून
आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या देखून मनान तोच स्थिर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या कोरण्यांनी तीच भुरग्या भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशीं कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता देवा सासनाच्या सासना आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आदीं ल्हानगो आसलो आनी आतां बरो जालो तो मनीस पेद्रू आनी जुवाची फाट सोडिनासलो. इतले म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक तांचे वाटेन सलोमोनाच्या म्हणलोल्या दारवट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वो कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात. आमी आमचे काशा पोदवेन वो पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलोवंक शक्ती दिल्या कित्याक तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो, जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुन्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पोलेतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर भावार्थ येवन हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पोलेतात. पूण हांव जाणा भावा भयणांनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशेकांत दोगद भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शार्ती पावयलें. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा चडशीं परतून येयात. हे पोरी तुमचीं पातकां बोगसतलीं आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काल येतलो. तेन्ना आपणे तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशेक्ताक मुणगे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याच्या तोंडी देवान पोरगोट केला त्या सगळ्या वस्तूचे नवसोडणेचो काल हे पोरयान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर मोजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजयतलो. तो सांगीत तितलें तुमी चितान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकोना ताका पोरजेंतलो बारावचो. कोरेंच सामुएलांतावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसाची खबर
आदी फुडें सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी. कित्याक अब्रामाक देवान अशें म्हणलें, म्हजे सोस्ती वरवीं प्रितुमेच्या सगल्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुपकार. जबाब. सर्वेस्पराक जय. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्परा आमचे देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? जबाब. सर्वेस्पराक जय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताचे रोचणेचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. जबाब. सर्वेस्पराक जय. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजा पर्यान हेणे तेणें उपटल्या वाऱ्यावेल्या सुकणीं आनी उदकांत फिरतली दोर्यांतली मासली सगळींच ताचे आधीन केल्या. जबाब. सर्वेस्पराक जय. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. एमाउसातावन परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलेली खबर जमलोल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणें वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकच उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियेवन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनान उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपण पळयात, म्हाका आडमास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तरूय दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलेली मासळीचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर खेलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाची समूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसा तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय
तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतावन सुरू करून तांच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगल्या पोरजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. पास्कांच्या सातळ्यांतलो ब्रेस्तार भावा भयणीनो, आयज दोन घडण्यो ज्यो कालच्या दिसाक आमी आयकल्यात आयज तीच मुखार वेता. एक घडणी पयल्या वाचपांतली जंय पेद्रू आनी जुआंव त्या जल्माच्या लांगड्याक बरो करतात. नाजारेतच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चलूंक लाग. आनी तो उठलो, चल्लो, उडलो, देवाक ताणें आर्गां दिलीं. दुसरी घडणी एमावसाची. एमावसाचे वाटेचे दोन शीस जे परते वेताले, जेजू तांकां वाटेर भेटलो, जेजून तांकां देवाचें उतर दिलें आनी तांचे बरोबर रावला तेन्ना उंड्याचे मोडणेंत ह्या शिसांनी जेजूक वळखलो. परतून येवन ही बरी खबर रातचे रातीक परते येवन ते आपल्या ह्या सांगात्यांक दितात. जेजू तांचे मदें आयला तेन्ना जेजूचें उतर, शांती तुमकां. शांती भोव गरजेची. कित्याक काळजां सगल्यांची उत्सांबळ जाल्ली, भिरांत आसली, दुबाव आसले. जेजू दिश्टी पडला तेन्ना पासून जरूय ते जाणान जेजू जिवन जाला. मारी मागदालेनान सांगलोलें सगल्यांक, हांवें सोमयाक पळयला, फोण रितो आसा तो ताणें पळयला. हें सगलें जाल्या उपरांतूय आजून पासून दुबाव. एके वाटेन खुशाल ती, जाल्यार दुसरे वाटेन दुबाव आजून आसात, भिरांत आजून आसात, उत्सांबळाय आजून आसा. आनी ह्या पासत ही शांती एकदम गरजेची. आनी जेजू जाणा तांकां कितें जाय तें देखून भितर सरता आसतना शांती तुमकां. दुसरे वाटेन जेजू जाणा ही शांती तांकां दिता आसतना तांची मनां कित्याक घुस्पल्लीं आसात, कित्याक तीं आजून पासून दुबावतात. थोडे भुतांच्यो स्टोरी जायत्यो ताणें आयकल्यात. भुतांच्यो तांकां खबरो आसात. हेंय भूत जायत. जेजू दर्याचेर जेन्ना चलून आयलोलो तेन्ना हे आपोस्तल समजल्ले तें एक भूत. तेन्नाय जेजून तांकां सांगलें, भिवू नाकात, हांवूच तो. आतांय जेजू सांगता, भिवू नाका, हांवूच तो. पूण ह्या तांच्या दुबावाक आनीक एक पुरावो दिवचे पासत तुमचे लागीं खावंक कितें आसा. मासळी दिली, ती खावून दिली, खावून दाखयली. हाचो अर्थ हो न्हय की जेजू आमकां एक प्रोसिजर दिता, भूत कोण आनी भूत कोण न्हू हें जाणा जावपाक हो प्रोसिजर, नुस्तें खावपाक दी आनी कळटलें तुका, हें न्हू. पूण खेरीत भाशेन जे दुबाव आनी जी उत्सांबळाय ह्या आपल्या शिसां मदें जाल्या ती ह्या वेळार काडून उडोवपाक गरज, हें जेजू जाणा. आनी देखून आपली शांती तांकां दिता, आपलें आंग मास तांकां दाखयता. पेद्रू आनी जुआंव ह्या मनशाक बरो केल्या उपरांतूय जे सगळे थोठाक जाल्ले आनी एके भाशेन तांकांय दुबाव लागलेलो, कितें जाता हांगासर, तांचेय मदें घडये उत्सांबळाय जाली, तांचेय मदें घडये हीच खुशालकाय जाली की एका जल्माच्या लांगड्याक ह्या दोग जाणांनी बरो केला. कितें तरी हांचे कडेन आसा, कसली तरी पदवी आसा. आनी तेन्ना पेद्रू आनी जुआंव हीच खबर सांगतात, आमचे वस्तुंगी न्हय, पूण ही पदवी जेजूची, नाजारेतच्या जेजूची. आनी तातूंत आपली चूक ओळखून घेवंक खेरीत भाशेन थंयसरल्या जुदेवांक ते सांगतात, तुमी नकळो आसतना केला, विदावट नोईंग, इग्नोरन्स. आनी जें कितें आमी नकळो आसतना केलां तातूंतल्यान भायर सरूंक जाता. आतां जाणा जाव की होच जेजू देवाचो पूत आनी सगळ्या शास्त्रां प्रमाणे आनी पवित्र पुस्तकान जें कितें ताचे विशीं बरयल्लें आसा, जावं समृतीन, जावं प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी वो स्तोत्रांनी, तें हेंच सांगता. सोडवंडार जो येतलो, मनीस जातलो, ताणें कोश्ट सोसूंक जाय, ताका खुर्सार मारूंक जाय, तो मरूंक जाय आनी मेल्या उपरांत तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जावंक जाय. म्हणटूच ही तुमची चूक, जें नकळो आसतना तुमी केलें, ताका खुर्सार मारलो, ती भोगसून घेयात, मानून घेयात.
तर आयज भाव भयणीनो आमी हो दीस मनयता आसतना आमकांय आनीक एक पावटी उगडास. चुकी ज्यो आमी केल्यात त्यो मानून घेवप एकदम गरजेचें. त्या मेरेन आमच्या काळजांक शांती ना, उचांबळाय तशीच उत्तली, भिरांत दुबाव परतून परतून येतले. आमी जाणाव सोप कितें तें तरूय पूण आमकां आनीक भिरांत दिसतली. जे भाशेन आमकां ह्या दिसांनी घडटा कोरोना व्हायरस कोविड-19 ह्या दुयेंसा विशीं थोड्यो भोव वस्तू आमी जाणाव आमी कितें करपाक जाय आनी कितें करपाक नाका. थोड्यो वस्तू आमी जाणाव की आजून पासून ताका इलाज मेळूंक ना. थोड्यो भोव वस्तू आमी जाणाव तरूय आसतना आमच्या मनान थोडे पावटी दुबाव, आमच्या मनान उचांबळाय, आमकां भायर सरूंक दिसता, आमच्यान लॉकडावन करूंक जायना. ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां उचांबळ करता तेन्ना ही जेजूची शांती आमकां जण एकल्याक गरजेची. मागीर आमी खंयच्याय धर्माची जावं, खंयच्याय जातीची आनी कातीची जावं, खंयच्याय देशाची जावं, तर आमकां सगल्यांक ही जेजूची शांती, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती आमकां जण एकल्याक, आमच्या घोराब्यांक आनी आमच्या देशाक आनी आख्ख्या संवसाराक दी म्हूण हे मिसाचे भेटेन आमी खतखत्यान मागुया. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43 पेज नंबर 46. वेदीचेर रुंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखांनी दुसोराम गेले जेसू तुका भेटोयता. सुखांनी दुसोराम गेले तुझ्या उदाहरणात तू आमकां दिला तो दाखाचो सरो तुका भेटोयता. उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्याच घेरोता. गुरसाचे तुजे मोरी जेजू मनशा तारणा. गुरसाचे तुजे मोरी जेजू मनशा तारणा. म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे आदारले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबिक्षा दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाच्या बापा, हे पास्क परबे समयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यान तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पिता. तें तूं दयाळायेन मानून घे आनी तुका विस्वाशी रावंक आम्हा समेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या घोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. शांती तुमकां. सगळ्या उचांबळ जाल्ल्यांक, सगळ्यांक जांकां समजना आनी सगळ्यांनी जाणी चूक केली आनी आजून ओळखून घेना तांकां हो संदेश आमी जण एकलो दिवया. शांती तुमकां. आनी ही क्रिस्ताची शांती आमकां सगळ्यांक फावो जावंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. शांती.
देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडीन रगत आमी शिवूंक वेता ती आमचेर झट्टी आनी खास हाडिना आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर जेवण म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घोडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. काळीस मोचे तू कोत रेखता ये जेजू काळजान मोच्या आशू तुका शेवूंक रावता. बागोयाशा तारका मोच्या काळीस मोचे तू कोत रेखता ये जेजू काळजान मोच्या आशून तुका शिवूंक रावता. बागोयाशा तारका मोच्या. देवान तुमकां आपली खाशा पोरजां केल्यान आनी काळोखांतलीं भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडान पावयल्यान देखून ताचीं कर्तुत्वां तुमी वाखाणात. सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरंबून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाकां सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सोलामती पावय. हे आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयतारा दीस आमी देव काकलुतीचो आयतार मनयता आनीक ह्या पासत आयज जावन आमचे फिरगोचेन आमी देव काकलुतीचो त्रिदूम करतले आमी म्हणलेलें. किरीत भाशेन आमची काळीज जेजूच्या काळजाक उबारुया आनीक हे नोवेनाचे मागणें आमी इंग्लिजींतल्यान करतले. त्या उपरांत आमी आशिर्वाद घेतले. Today bring to me the souls who especially venerate and glorify my mercy and immerse them in my mercy. These souls sorrowed most over my passion and entered most deeply into my spirit. They are living images of my compassionate heart.
These souls will shine with a special brightness in the next life. Not one of them will go into the fire of hell. I shall particularly defend each one of them at the hour of death. Most merciful Jesus, whose heart is love itself, receive into the abode of your most compassionate heart the souls of those who particularly extol and venerate the greatness of your mercy. These souls are mighty with the very power of God Himself. In the midst of all afflictions and adversities, they go forward, confident of your mercy, and united to you, O Jesus, they carry all mankind on their shoulders. These souls will not be judged severely, but your mercy will embrace them as they depart from this life. A soul who praises the goodness of her Lord is specially loved by Him. She is always close to the living fountain and draws graces from mercy divine. Eternal Father, turn your merciful gaze upon the souls who glorify and venerate your greatness, greatest attribute, that of your fathomless mercy, and who are enclosed in the most compassionate heart of Jesus. These souls are a living gospel. Their hands are full of deeds of mercy, and their hearts overflowing with joy, sing a canticle of mercy to you, O Most High. I beg you, O God, show them your mercy according to the hope and trust they have placed in you. Let there be accomplished in them the promise of Jesus, who said to them, I myself will defend as my own glory during their lifetime, and especially at the hour of their death, those souls who will venerate my fathomless mercy. Survispor तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सुर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटाक गीत घेवया. K7 पेज नंबर 142. K7 पेज नंबर 142. निर्वागी आमची काळजा काळोखान बुडून आसली, निराशी दुखा होती आवची तूच चुके जाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो बोरचोळ जेजू, जिणेचो सुर्या जेजू, काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो बोरचोळ जेजू, जिणेचो सुर्या जेजू.